Hallo Marcel! Au! Cuter Xavier! हॅलो तितीन हॅलो हॅलो हांव रिचर्ड झेवियर तुम्ही पळतात कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. हॅलो हाय अँड वेलकम कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्याक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टांनो, आयचे जे गेस्ट आयचे जे कलाकार म्हज्या सांगाताक आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचे एक उतर जाचे तुमच्या तोंडारूच आसा. आमच्या सांगाताक आसा तुमचो आवडीचो आनी बरो उमेदीन तुमी मांडून घेतलेलो कलाकार आमचो आवय माशेन येवकार क्युटर बाब. तुका आमचे कार्यावळीन नमस्कार. आनी ताच्या सांगात आसा आमचे तितीन आमचो रिचर्ड येवकार. कशे आसात? आनी एकदां एकूच पार्टी आवय माशेन त्या टोनान म्हणची. Hallo Marcel! Ago Marcel कशें गो? आवय! आनी आमचे तितीन कशे आसात दोगूय? Good. सामके फिट आनी फायन. Fit and fine. ऑलरायट ओके. क्युटर बाब, जायते जाण तुजे फॅन जालेले आसा. जायते जाण तुमकां शाबासकी दिता म्हणटकूच कांयच खिणा भितर लोकांच्या काळजांनी तुवें जागो करून घेतलो म्हणटकूच कितलो कठीण लागलें तुका आनी कितलें तुवें स्ट्रगल केलें लोकांच्या काळजान रिगो. लोकां काढता रिगो म्हणल्यार म्हाका बरी उमेद येयली. लोक म्हाका सद्दां सपोर्ट कोत्ताय, सद्दां म्हाका म्हगे विडियो चोयताय, बरो कमेंट दिताय, बरो लायक कोत्ताय, शेअर कोत्ताय, बरें दिसता. आनी म्हगे फॅमिलीनूय म्हाका बरो सपोर्ट केलाय. म्हगे फादरान मादरान सगळ्यान म्हाका बरी उमेद दिल्या. ओके तितीन, तूं कितें म्हणटा? हांव म्हणटा आमकां सगलो आख्खो गोंय म्हणनाका UK सगळे लोक आमकां इतू सपोर्ट करता. लायक एशें कोन्न फोन पुसां कोन्न सांगता हां बरें आहाय तुमगेलें बरें आहाय सारकें दोगांयनी बरें कोत्ताय एक बार राय गुड. ऑलरायट ओके. क्युटर बाब, सोरोड प्रश्न. आवय माशेन सुरू केन्ना जालें आनी तें इतलें फेमस जावपा कारण कितें? आवय माशान म्हणल्यार हांव हिंगा गोवा बेला हस्ता गेल्लो आनी थिंग म्हाका माशानागे फोन येयलो. तेदो हांव थिंग मोट्यान उलोवपाक लागलो हालो माशेन म्हूण. सो म्हजे सायडी म्हगे ते म्युजीक वाजयता ते भुरग्याले सो ते चोयनू आसों लागोले. आनी मागीर तेमी म्हाका फोर्स केला आरे एशें कोन्न जाल्यार एक बरो विडियो घाल मरे म्हणपा लागले हालो माशेन म्हूण. थिंग ही कितल्या वर्सां फाटली खबर? एक वर्स जाला आसतलें. एक वर्स हय, आनी एक वर्स जाता तुवें सगल्या काळजा जागो घेवन गेलो. ऑलरायट ओके. तितीन कशें भितर सरलें? तो माश्यान म्हणटा न्हू मागीर हांवें चिंतिलें हो माश्याना फोन मात जाल्यार हांव तितना फोन मारतो म्हण आनी चोयतो म्हण तितीन कॅशान. ऑलरायट ओके. तुमचे फॅमिली बॅकग्रावंड कितें? जावं कोण कलाकार वा आनी कितें आसा? हय, आमगे फॅमिली म्हणल्यार आमगे दाडान पयलीं एक VCD काडली पवित कुर्साकमान म्हूण. सो तित आम पयलें एक्टींग केल्लें. सो आमगे बिगिनींग थिंगासून जालें. सो ते VCD एक्ट केल्लें आमी एक सॉंग घाल्लें म्हणल्यार लव सॉंग अशें. तो चेड जाता आनी हांव चेड जाता. तूं चेडू? ओके. आनी ते फुटकिरो मोग म्हूण कातार आहले सो थिंगासून आमगे कॉमेस जालो. म्हणजे तुजो फॅमिली बॅकग्रावंडान कोण कोणी कलाकार आसले? ना, कलाकार म्हणल्यार ताणें VCD काडले फस्ट. ऑलरायट ओके. आनी चेडू जाता म्हणटकूच तुजें उलोवप पोलिसाण हेंच? हय अशें उलोवप. तुजे स्कुलान कितें आसलें बॅकग्रावंड तुजें? स्कुला म्हणल्यार एक्चुअली हांव म्युजिशियन, हांव ड्रम वाजतालो. ओके. स्कुला हांव ड्रमूय वाजतालो. मागीर केन्ना कॉमेडी म्हाका घाताले, बारीक रोल दिताले कॉमेडी. आनी ट्रम्पेटूय प्ले करता. आतां सद्या कितें करता तूं? आतां काय आज सद्या फकत बँडांनी मुजगांनी आसता? ना, आतां बँडान म्हणल्यार बँडूय मागीर इलेक्ट्रिशियनूय हें कोत्ताय आमी दोगांयनी. ओके. हावज वायरींग कोत्ताय आनी मागीर AC टेक्निशियनूय दोगांयनी आनी म्युजिशियन. बरें मल्टीटास्किंग करता तुमी. ऑलरायट ओके. रिचर्ड, तुजें बॅकग्रावंड कितें? जावं तूं कित्याक लागून म्युजीक वाजोवपा फुडें सरलो वो तुमचे रोस वाजयता पळय तेन्ना तुमी सहकार दिलो? सो म्युजीक म्हणल्यार आमकां आमगे दाडा लायक तेका उमेद आहलोली लायक तो म्युजिशियन न्हू बट तेका एक उमेद आहलोली लायक आमकां म्युजिशियन कोण. आनी आमगे लायक पास्ट पासून लायक कोण म्युजिशियन नाय. फर्स्ट म्युजिशियन आमी फॅमिली. आनी लायक आमी दाडा अशें कोन्न चड उमेद आहलोली लायक आमी म्युजिशियन जायन आनी मोस्टली ट्रम्पेट शिकोवन. सो आमकां ट्रम्पेट शिकयल्या तॉमस मेस्त्रीन. तो नुवें दोंगरे तॉमस आतां. आनी लायक तेगले मागीर तॉमस मेस्त्रीगे भुरग्यांनी आमकां लायक बरें अशें करून सपोर्ट बा केले. आनी लायक आमी अशें कोन्न लायक फ्युनरल फिस्ट बा वाजयताय न्हू थिंग आमकां फ्युनरल फिस्टा आमकां हो मेस्त्री कोण रे आमगेलो फ्रांसीक मेस्त्री तेणें आमकां लायक अशें कोन्न तितो वयले आनी लायक अशें कोन्न आनी मोस्टली आनी PQRST बँड आमी
लायक आमगे फॅमिली PQRST सो PQRST इलॅबोरेशन सांगची. हय P म्हणल्यार पिटर Okay. म्हणल्यार मुगे दाडा आमगेलो मागीर Q म्हणल्यार क्यूटर R म्हणल्यार हांव रिचर्ड S म्हणल्यार मामा सांताना आनी T म्हणल्यार ट्रिशा ती भयण आमगेली सॉलिड आसा सारकें. ऑलरायट ओके. आनी सो तेजेर आमकां लायक आमगे बँड लायक आम तेच्या नांवाचें हें केलां ओके कितली वर्सां जाली आतां हे बँड फॉर्म केलें? बँड फॉर्म केलें लायक आम 2023 आसो हें केल्लें लायक 2 years जाल सो हय अजून सक्सेसफुली हय चलता. सक्सेस आनी लायक ते भाशेन लोक हॅप्पी जाता चोय आनी मोस्टली लायक एश कोन क्यूटर येयलो आनी मागीर लायक ते सा लोक सारके आनी हॅप्पी जावप. ऑलरायट ओके. तुमी पयलींच तुमकां तुमच्या दाडाक खुशी आसली, तुमच्या डॅडीक खुशी आसली तुमकां म्युजिशियन करपाक म्हणटकूच कसले इन्स्ट्रुमेंट तूं वाजता? हांव ट्रम्पेट कीबोर्ड वायलीन ओके आनी लायक जांबे गिटार. हांव ट्रम्पेट आनी ड्रम्स. ओके आनी तितूलो जर तो तुज्या आवडीचो इन्स्ट्रुमेंट उंचो म्हणल्यार तूं कितें म्हणटलो? ट्रम्पेट. ट्रम्पेट. ऑलरायट क्यूट. ह्या दिसांनी जाय ते कवर आमकां दिसती पडटा तितून तूं वाचता सगल्या कातारान आतां हालीं जरी तो नदर मारीत जाल्यार तूं आसोकूच जावं बिकॉज तुका कितली उमेद येता ताचे सांगाता अशें तांच्या कातारांनी वांटो घेवपाक? उमेद म्हणल्यार बरी उमेद जाता कित्याक ते म्हाका लायक कोत्ताय म्हणटा कांतरां हाडला आनी लोकूय बरो एप्रिशिएट कोत्ता लोकांकूय लायक जाता आनी बरो दिसता. ओके तूं कितले 100% दिता तुजे खंयच्याय एका कवर सॉंग कोत्ता जाल्यार? दिता जाता ते भाशेन दिता. ऑलरायट ओके. फुडें जायते विचारपाचें आसा म्हणटकूच जेन्ना तुमी इन्स्ट्रुमेंट वाजतात खंयच्या तियात्राक तुमी वाजला? हय पाश्वाल दी चिकाली मागीर डॉमिनिक कार्वालो कॉमेडियन डॉमिनिक तेणें जायत जाणें तुवें केलें. कोण? हांवें हितून रोसवंसा सबस्टिट्यूट गेला मागीर पिटर रोशन मागीर आमगेले कॉमेडियन रिचर्डा मागीर जॉयल कॉमेडियन जॉयला वाजिला आनी हेर डायरेक्टर जाय जाणां वाजिला एंटनी सिल्वेस्टर जाय जाणां जायते जाण म्हणटकूच हांव जरी तर तुका सोरोट प्रश्न विचारीत जाल्यार आयज काल म्युजीक शिकप भुरग्यांनी म्हणटच एक एडवांटेज अशी भुरग्यांक? हय म्युजीक म्हणल्यार सारकें मेन. आतां कोणू कामां बी वयताय म्हणटा भायर आतां एजीचे कामां बी वयताय मागीर ते रिटायर्ड जाले म्हणटकूच म्युजीक कोत्ताय म्हणल्यार पार्ट टायम. सो म्युजीक शिकल्यार तूं खंय सांडना? ना सांडना. लायक तुका लायक एक हें अशें गोंयांत रावन तुका एक पार्ट टायम येसो लायक जॉब. ऑलरायट ओके. क्विटर फुडलो प्रश्न म्हजो जशे परी तुवें सांगला कॉमेडियन रिचर्डाक तूं वाजता म्हणटकूच तुजी एक एंट्री तितून जी लोकांक भरपूर आसयता तुका कितली उमेद येता त्या प्लॅटफॉर्मार तुका परफॉर्म करपाक? उमेद येता कित्याक कॉमेडियन रिचर्डान म्हाका बरो चान्स दिलो ह्या तियात्राक. सुनो जोगोटा शेजारी मुरगोटा इथं बरो चान्स दिलो आनी तुंय त्या तियात्रा आनी तूं केंगूय मारपा उमेद येता आनी तूं म्हाका उडयत थंय लोक आसाता बरो. सो तुका उमेद येता? उमेद आतां फुडें तियात्रांनी जरी तर तुका आतां जे चान्स पडत जाल्यार तूं चौका दितलो तुजो? हय वयतलो. रायट ओके. आमचो रिचर्ड फुडें जायते तुमचे फ्रेंड्स सर्कल आसतले म्हणटकूच तुमकां कमेंट्स म्हाका आयकोंक येना केन्ना? हे येता एश कोन लायक कमेंट्स बोर येताय लायक बोर जाता तुमगेलें आनी अशें आनी वयताय ते दोगांयनी बारबोर अशें सेपरेट जायना गे तुम दोगांयनी बारबोर आसल्यार बरें दिसताय म्हणटे. ओके. जेन्ना तुमी पयलेंच तुमचे बँड फॉर्म केलेले वो पयलेंच तुमी जेन्ना आवय मातशें सुरू केलेलें वो तितीन तेन्ना क्रिटिसिजम कितें फुडो केलेलो कित्याक जेन्ना कितें स्टार्ट करता तेन्ना जायते क्रिटिसिजम आयकोंक मेवता म्हणटकूच तुमकां अशें कितें आयकोंक मेवलेलें केन्ना कितें अशें आयकलेलें कोणा कडल्यान? ना आयको म्हणल्यार कांय ना फकत फोन मारता आनी हालो भाशेन म्हणटा फकत तितलो न्हिदलो आसता वचून लायक फोन येवप आनी हुंयसो एश कोन लायक UK US वा फोन व्हिडिओ कॉल बाबा तुगे मातशा तुमकां चोवपा देवा व्हिडिओ कॉल करप आनी उठोवप न्हिदांतले. ओके. आयज तुमकां सोगोट लोक संवसारभर पळयता गोंयांत तशें गोंया भायर म्हणटच ह्या लोकांक तुमी इतले आवडीचे जाल्ले आसा म्हणटच तुमची मेसेज कितें दिवंक सोदता तुमी? आमच्या लोकांक मेसेज म्हणल्यार आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणून कोत्ताय कित्याक तांकां लागून पब्लिका लागून आमकां बरेंपण जावं आमकां बरें मेळटा आनी खूंय तरी आमकां चान्स मेळटा सगळे पब्लिका लागून. तुजें कितें म्हणणें? हांव सगळें थँक्यू म्हणटा कित्याक तेमी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण आमी लायक ते लेवलीर पावले. लायक इफ तरी पब्लिकाय सपोर्ट नासलो जाल्यार आमी लायक थिंगाय शुत्ताले अशें. ओके. सामकी बेस्ट एडवांटेज म्हणटा कितें एक कोणी कलाकार जातलो एक कॉमेडियन जातलो जाल्यार कितें एडवांटेज अशी तुका? एडवांटेज म्हणल्यार थंय तुका लोक वळखता लोक तुका मानून घेता लोक लायक करता खूंय मेळ्ळ्यार जाप करता तेंच पुरो तेंचें बरें दिसता. आनी एक डिसएडवांटेज कितें? कितें लायक एश कोन कोण तुका कितलें हें करूं तूं कांय हें कोनाकात लायक तुका कितें बरें दिसता तूं कर आनी मुखार वच. रायट ओके. तुमी गांवान खंयचे?
वेर्ना वेर्ना म्हणटकच जायते रस जाता ते सायडीचे हय रस भितर म्हणजे सगळ्याक तुमीच आसता हय रायट ओके तुमची फॅमिलीचो तुमकां भरपूर तेंको आसा अशें तुमी म्हटलां हय. म्हणटकच तुमी केन्ना तुमच्या फ्रेंड्सांक बा हो चान्स दिता तुमच्या बँडार ओ वाजोवपा अशें कितें हय लायक एशें कोन्न आमी जाय बँड मेंबर्स आनी चडशे आमगेले वेर्नाचे Okay. भुरगे आनी लायक तेय बरे वाजयताय आनी लायक आमकांय बरो सपोर्ट जाता तेंगेलो ओके क्युटर हालीं जी कवर सॉंग तुवें केल्या तांची नांवां कितें उगडास आसा तुका हय उगड आसा डिस्को नाचोता एक केला ओके मागीर आमगे रिंगा रिंगा केला मागीर नाच गोबाया मागीर आनी केलंय आनी जायते आतां आतां लिंक्सागे केला आतां जोरी तर हांवें विचारलें तुका इतले सगळ्योट केल्या तितूंतले तुजे आवडीचे खंयचे काय म्हणल्यार तूं कितें म्हणटलो आवडी म्हणल्यार मगे पाडाकार कित्याक काश्टी मान वयत ना पाडाकार मगे आवडीचे सारके ओके लोक तुका सगळ्या हितून वकाणटा सगळे एकूच सारको हें करता हय सगळी ट्रीट एकू भाशेन एकू भशेन उमेदीन आनी जेन्ना तूं आसता तेन्ना तुजे हेर कास्ट जे आसता जे कवर सॉंगाक खंयच्या हेका तेन्ना ते कितले तुका सपोर्ट दिता आनी कितले उमेदी आसता सारके उमेदीन फकत म्हणटा हालो माशान आवय म्हणटा आख्खे हुंय भोंव आवय तुवें केन्ना चिंतलेलें हें आवय मातशें इतलें फेमस जातलें म्हूण ना चिंतून रायट ओके तुजी मामी डॅडी तुका कितलो सपोर्ट करता मामी डॅडी म्हणल्यार मगे पयलीं सा सपोर्ट कोत्ताय पयलो म्हणल्यार म्हाका दाडान ट्रम्पेट हाडलोली सो मागीर टेंथ तेमी एक हें केलें टेंथ पास जाल जाल्यार म्हाका ड्रम हाडटो म्हूण सो ते म्हाका ड्रम हाडलें सगळे सपोर्ट दिताय वयतींग सो डॅडी पिटर टेलर तो मगे डॅडी ओके रायट रिचर्ड बाब तुजे कडल्यान तुका जायतो भरपूर सपोर्ट मेवता तेंको मेवता हय तेम इफ तेम तरी आमी सपोर्ट केलो ना आमी मुखार पावपा ना मेन आमी पेरंट्सान आमी सपोर्ट केलो म्हण आज आमी मुखार पावले ओके गोंया जाले तुमी सगळ्यांची काळजां तुमी जिखली गोंया भायरूय जिखल्या म्हणटकच परदेसान कितें वचपाचें कितें आसा तुमी येवजिल्लां वो केन्ना संदी मेवतली अशें दिसता तुमकां संदी मेळ्ळी जाल्यार वचपाचें रायट थिंगा वचोन लोकांक एंटरटेन करतले हय रायट ओके आमच्या लोकां पासत तुमी इतले इन्स्ट्रुमेंट वाजता इतले तुमी एंटरटेन करता म्हणटकच आमच्या जे पब्लिका पासत तुमी आयज कितें तरी रांदून हाडलां जे दाखयतले तुमी वाजोवन म्हणून हय दाखयतले रायट ओके सो आतां आमी आर्गां तुका सोम्या हें गायन वाजयतले आमी गायन वाजयते कितें आज तरी देवागे आमकां सपोर्ट नासलो जाल्यार आमी इतू मुखार पावपा ना गॉड God इज is ग्रेट great, man man इज is लेस less. आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दुनिया आर्गा तुका आता यानी सासना जी आमची आयची कार्यावळ पळयता जे तरणाटे जे यूथ तुमचे इतले फॅन जालेले आसात आमकां तुमची मेसेज कितें आमगे युथा मेसेज म्हणल्यार सद्दां पयलें प्रेयर करप पयलें देवा सद्दां दिनवासनी दिवप सद्दां मॉर्निंग उठोन प्रेयर करप वो कितें एवरी डे कितें स्टार्ट कोत जाल्यार प्रेयर कोन्न मुखार वचपाचें आनी फुडाराक कितें प्लॅन्स आसा आतां आमगेलो फुडारा लायक म्युजिशियन आनी म्युजिशियन आनी मागीर काजार जावपाचें रायट ओके आतां जोरी तर तुमकां एक धाकटो प्लॉट दिलो जाल्यार तुमी तुमचे भाशेंतल्यान आमकां दाखयतले करून ओके आतां समज एक कॉन्सेप्ट आसा तुमी आयज हांगासर इंटरव्यूवाक येयल्या तुमी लोकांक सांगूंक जाय तुमी आमी इंटरव्यू येयला आनी तुमी तुमचो इंटरव्यू पळोवंक जाय आवय माशेन आनी तितीन कितकोन सांगतले सो आम फोन मारता पयलें माशाना फोन मारता मार हालो माशान आगो माशान हुया काय म्हणटा आगो माशान होतोय कॅन्डिडेट विथ कॅन्डिडा बोला येयलो गो वय प्रुडंट मिडिया गो वय त्या प्रुडंट मिडियाचे आतां वय यांगो माशान आमगे ती इंटरव्यू येवपा ती गो वय चोवपा रेडी राव गो वय गो माशान कित गो माशान वय वय त्या तितीनू या गो तितीना ओके ओके माशान रेडी राव चोवपा रेडी राव ओके ओके माशान बरें आवय
आनी तितीन कितको रिप्लाय कोत्ताले तेका आवय तितीन कितको म्हणटा हॅलो तितीन आयको येना हॅलो हॅलो वय वय आगो तितीन वय येचोय प्रुडंट मिडियाचे येताय न्हू गो वय दोगांय न्ही हांव आनी क्युटर वय तुका सांगलो मुगो तेणें सांगिल्लो ना तेगे माश्यान फोन मान सांगलें ना तुका आगो कित गो तूं तू खबर ना इतू बेगीन आम प्रुडंट मिडियाचे येयले वय धांवन येयले न्हू गो हुंय वेर आसो वय तेका लागून दोगांयनी बेग बेगीन धांवन येयले वय वय ओके ओके तू चोवपा रेडी राव तितीन टायम आनी वेस्ट कोनाका आनी चोय लायक शेअर ससा कर बाय कळ मुगो वय वय तेच तें ओके ओके बरें बरें ऑल द व्हेरी बेस्ट क्युटर आणि रिचर्ड तुमकां फुडाराक भरपूर यश येता फुडलो जो आमचो राउंड आसा तो जावन आसा रॅपीड फायर राउंड फोट मारप ना ओके रेडी आसा ओके रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो क्युटर आवय मातशें तयार आसा हय ओके रेडी इन्स्ट्रुमेंट ऑर इन्सल्ट चड लोक कित्याचेर आसता चड लोक कॉमेडी कोत्तेजेर आतां जर तर इन्स्ट्रुमेंट ऑर इन्सल्ट खंयचे चूज करतलो तूं इंस्ट्रुमेंट ओके सामको वर्स्ट एक्सपिरियन्स खंयच्याय जाग्यार लोकां मदें वो आनी खंयसरूय जाला तुका ना वर्स्ट एक्सपिरियन्स कसलो ना सगळो बरो आहा बरा ओके सद्या एक सॉंग टू रोस्ट युअर एक्स ताका तूं कितें दितलो खंयचें टायटल खंयचें सॉंग जे तुजे एक्स आहा पळय ताका रोस्ट करूंक आगो आहा एक्सू ना एक्सू ना ओके 5 लायन ऑर कोरस एका कांताराची चड खंयचे फेमस जाता कोरस शुअर हय ओके समज तुजी ट्रम्पेट उलयताली जाल्यार कितें म्हणटली आसली ट्रम्पेट उलयता जाल्यार म्हणटालो कितें आपणा किस घे तर ओके एक असलो पावर जो जरी तो तुजे लागीं आसलो जाल्यार 100% तूं ताजो मिसयूज करपाचो असो खंयचो पावर आसलो आवरांनी कितें आसलें असो जरी तो तुजे लागीं पावर आसलो जाल्यार 100% तूं ताजो मिसयूज करपाचो कितें आवरांनी काही ना सांगपा सोदना तूं ऑलरायट ओके 3 उतरांनी तूं तुका रोस्ट कर बरो हॅपी आनी जॉली अग्री रिचर्ड ऑलरायट ओके एक टेक्स्ट जरी जें तुवें कोणाक धाडलेली आनी मागीर तूं रिग्रेट जालो आनी म्हटलें आयज सायबा हांवें बेश्टी धाडली हय जाला कोणाक धाडलेलें नांव सांगता सांगना ऑलरायट एक उतर जे तुजे फ्रेंड्स तुका सदां म्हणटा हालो माशान आवय हेच चालो तुज्या नांवाचें मिनींग कितें क्युटर क्युटर म्हणल्यार मुगे मामीन म्हाका गायला आसता गडा क्यूट दिसत म्हण पयलो हात खबर ना ओके जरी तर तूं मोगान पडलो जाल्यार हांव डॅश कंप्लीट कर सेंटन्स हांव हॅपी ओके तूं रागाक कितलो वायट रागा आनी वायट काय ना रागू येना येता केन्ना गो चितून ओके एक धाकटो टास्क आसा तुजो कोण फ्रेंड गोट आसा इश्ट आसा तुजो हय तुवें आतां ताका फोन मारपा पडटलो ओके बरें डायल कर चिटींग करप ना ओके ओके काडटा आतां खबर ना कोण शुअर काडटा फोन तुजो Hello, Masha. हालो जसनी Hello, good morning. हालो गुड मॉर्निंग बर मरे येतोय Mare, हय हय किती सार पागू काय न्हू फगत सांग तूं शुटा आहा म्हूण रो तो शुटा येयलो रे प्रुडंट मिडिया बोले कॅन्डिडा बोले शुटा येयलो okay. Nangita baro. आणि तो खबर 26 तारखे एका 29 तारखे रेडी राव रिचार्डा तियात्रा 3:30 मडगांव ऑलरायट थँक्यू ओके ओके बरें ओके तो बरो जसनी वेल डन क्युटर एश कोन तुजे फोन रोखडे काडटा कोडे हय काडटाय ऑलरायट ओके रिचर्ड आतां आयकुया तूं कितें सांगता पळय तो तयार आसा शुअर ऑलरायट रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो तितीन आसा ते रिचर्ड तुज्या फ्री टायमार तूं कितें करता फ्री टायमा अशें करून न्यू कांतर काडपा लायक चिंतिता आनी लायक कितें बरें करपा तुजो सामको युजलेस टॅलंट खंयचो हांव युजलेस म्हणल्यार युजलेस आनी टॅलंट ना म्हाका ओके अशें कितें आसा की तुमकां चेड्यांक व्हडलेशें आवडना पूण दुसऱ्यांक आवडटा म्हूण तुमी फोर्सफुली तें लायक करचें पडटा हय म्हाका घरां अशें करून लायक काम करपा मातशें बेजार येता बट मामी फोर्सफुली कर म्हण करूंक लायता ओके दुसऱ्यांक इम्प्रेस करूंक तूं कितें करता इम्प्रेस हय मगे हाडा शेट दिता आनी कें सर एक सामको वर्स्ट टेक्स्ट जो तुवें दुसऱ्यांक धाडलेलो
एक पाड हांवें चुकोन बाय मिस्टेकीन कोणा धाडपा चेड्या धाडपा हांवें चुकोन सोमती ग्रुपां आमगे रोस बँडा ग्रुपां गेली बेग डिलीट केली. ओके अशें कितें आसा जे पयले म्हणटो इन्स्टंटली तुका दुसऱ्या मनशाचे रेस्पेद दिवंक दिसता दुसऱ्या मनशाक? लायक रिस्पेक्ट म्हणल्यार लायक तो लायक कोणू जावं लायक एशें कोन्न बरो डिसेंटान लायक म्हाका एशें कोन्न लायक न्ही जाल्यार तेका कोण एशें कोन्न बरें गुंडायस दिसता जाल्यार भिरांत दिसपा अशें. ओके एक कॉर्ड जो वाजोवपाक आजून तूं फंबल जाता. एक कॉड हय जी तो आनी चड तो आनी कित्या लागून? की चडशे भुरगे कोण म्युझिशियन मातशें एशें कोन्न लेसूय जाणा आनी चडूय जाणा ते सारके जी म्हणल्यार जाणायच्या कॉड. ओके पयले कांतार जे तूं वाजोवंक शिकलोलो? पयलीं कांतार लायक आर्गां तुका सांग हिम्स. ओके असो कसलो डान्स आसा जो सिक्रेटली केन्नाय तूं भितर हाडच्या फुडें स्टेप्स प्रॅक्टीस करता? हांव तेशें कोन्न आनी इल्ली केलें ना डान्स बट हांव गायना ते सोशल मिडिया मोबायलाचेर दोता. ओके हालीं रिसंट येयला तो डिस्को नाचोवपा तुवें केला? डिस्को नाचोता वय केल्लो बट घालना कित्याक म्हाका बेश्ट कोन्न लायक बरें दिसना डॅन्स घालपाक कॉमेडी कितल्यो घालपी. ओके एक ऍप तुका मोबायलाचेर डिलीट कर म्हणलो जाल्यार तूं खंयचो करतलो? तेशें कोन्न आनी गेम्स आनी तेसो कांय ना मगे एप डिलीट करपाचें. डिलीट करपाक काय ना? ना, ना, अरे तुज्या फोनार तुवें स्ट्रेंज कितें सर्च केला लास्ट गुगल सर्च? स्ट्रेंज हांव लायक लायक टी शर्ट्स दिता मोस्टली पॅन्ट शूज. ओके तुमच्या मदलो चड उलोवपी कोण? चड उलोवपी दोगांयनी म्हणल्यार जाता. आनी चड तापता कोण एकमेकाचे? मोस्टली हांव तापोता कित्याक लायक एशें कोन्न भेंडा कित्याक उगोत जालो लेट जाला अरे यो बेगीन तूं कोणा टायम कोणा आनी कितें. ऑलराइट ओके वेल आन्सर्ड. ऑलराइट लास्ट राउंड जो आमचो आसा तो जावन आसा उगडास दोर. तयार आसा उगडास दोरू? ओके लेट्स गो. ऑलराइट उगडास दोर हे गेमीचे दोरूय खेळगडी आहेत म्हज्या सांगाताक आसा. पयली सुरवात रिचर्ड रेडी? हय रेडी. ओके प्ले कर 10 सेकंड आसतले. चोवपाचें? ना तुवें तेका दाखोवपाचें. 10 सेकंड आसतले एंड द टाइम स्टार्ट्स नाव. कितें उलोवन पासून सांगपा जाता? कितें रे अशें कोन्न उलयताय तांकां रे खोबरो फुडें कंप्लीट कर. कंप्लीट कर. आतां आमगे माटीन तितीन बी आहा तेशें कोन्न. खोबरो कान नेक्स्ट आवय कोण एक्टर रे Straight कोंकणी. Yes. आवय आवय मुठ्ठा रे कोण तूं? 10 point. लुईस बच्चन रे. कोंकणी हांव- एक्टर म्हणून मरे. हांव ऑलराइट ओके नेक्स्ट काडीस मोडलें इंग्लिशन. ब्रेकअप. येस ओके नेक्स्ट हांव नाका पयसा कितें म्हणटा मरे ताका. ये ते चपाटे भाशेन भितर गोंव बी घाताय ते गो घालता. कितें रे तें? गोड घाताय ते. माणक्यो भितर गोंग आनी कितें. आवय हें बरें कोडपा ना रे बाब म्हाका सांग. हे पयस बी म्हण कितें हाडटाय सामोण आनी चड हें जालें जाल्यार कितें म्हणटाय डिप्रेशन. हे पयशे बोन नात. देस्पे चड आनी कितें रे खबर ना. कितें रे ते खबर ना रे म्हाका खबर ना. म्हण कितें करता म्हण्णी मोर रे पिकॉक आनी मोरनी. म्हण्णी चेडूं बी कोत्ताय त्या पांयां बी हाती बी कोत्ताय पांयां बी. लॉंगाट आहे ते हय वॅक्सिंग. ओके कितें रे स्टॅच्यू बी कितें म्हणटाय. कोंकणी न्हू. हय पुटलो ओय पुटलो इजी हा ते रोखडे सांगता न्हू. अष्टा न्हू. काजरां बी घाताय उमेदीचे काजरां फेस्ता सूट? हे बायलांक घाताय ते उज्या आवाज. फोगेट. ओय कसं एक्सप्लेन करता तू? आत्ताय बी कितें जाता टायट ना आतां कितें दुदी बी जालो तो कितें जाता लांबवता. ऑलराइट वेल डन. गोडो माताय म्हणून सांगता लांबवता. हा गोडो येल ना. ना तो ते सायडी आतां हें करतलो. आतां तुवें एक्सप्लेन करपाक. ओके ओके क्युटा रेडी? ओके काड. आवय ऑर्डर रे कांतरो म्हणटा. लॉरी हय फाटल्या आसा दिसती पडटा.
चय फाकता हें किती रे ते आ पाकीट ओके नेक्स्ट पाकता म्हण ते पाकता रे ते तूं एश कोन चेडवां बाकीत कोता इंस्टाचेर फ्लॅट एश कोन रे मामा बा झगडत ते जाणा अशें एश कोन केंस बी सण राक्षीन मामा आयकोतले ती आनी दोन आमकां चय चय रे गोवन लागी आ तू माश्या तेश कोन गु रे चय शेक हय होय रे शिक म्हणलं जालें आणि स्टेट आनी स्ट्रेट तें रे काजरा बा तें स्नॅक्स आसात तें हॉर्मिन फॉर्मिन रे ते गोश्या हा? ते स्वीट डिश ती तो पापर मिनेशी चय आनी तें रे बिचीर बागाताय ती चेडवां अंडरवेअर बिकिनी ओके लास्ट हांवे म्हणल्यार एश को रे काम बा कांय ना बॅचलर हय ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय आदिओस तुमकां तुमी दोगूय सगळे राउंड बरे भशेन खेळले आनी निमणो आसा तो म्हाका दिसता क्विटर जिखलो हांव न्हू फाटल्यान चिटींगूय केला जिखलो तेका ओके ही प्रुडंट मिडियाच्या नांवान नाची भेट क्विटर तुका Thank you. आनी रिचर्ड बाब थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड कॅन्डिडा ऑलराइट एंड इट्स टाइम फॉर अ सिग्नेचर स्टाईल आमचे रिएक्शन उतर आवोय आवोय ओके थँक्यू सो मच ओके थँक्यू थँक्यू आरगात